हे वर्सा सीजन क्वायट बॅड कित्याक जायते आमी बोटकारां कडेन जे पयले प्रमाणे सगळे सांगता कितें सीजन आमचे म्हजे कडेनूय आसा पूण सीजन वॉज व्हेरी बॅड दिस सीजन हांगा स्टार्टींग कितें जाला आनी कॅच गेले वर्साकीन हे पावटी खूब कमी आसा. आय डोंट नो व्हॉट इज द रिजन बिहायंड इट. पण आता 1 तारखेच्यान बंद तुमगे आज लास्ट कित्याक 1 तारीख मिडनायट ऑलरेडी सील जाला आसलो डिझल पंप आनी सगल्यो बोटी भितर आयल्या. एक गाडी 2 आहल्यो त्यो आज अनलोडिंग जाता सद्या पूण मोस्टली एवरी वन इज इन. द सीजन द बॅन will be started by midnight. कामगारांक तुम्ही घरा धाडपाक स्टार्ट केली? ऑलरेडी स्टार्ट जाले. जायते कामदार जायते जाणांनी एक सामान पहिले बंद केले कित्याक हे जे दर्या हे जायते कडेन म्हाका दिसता सावथाक तुफानय जाता आनी तुफान दर्या राफा आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसना कॅची आसना जायते जाणांनी 10 दीस पहिले बंद केले पूण जायते जाणांनी बासीनय धाडल्या. काल चालू आसा ट्रेनीन वचत आहा लेबर. जेटीचे आता प्रॉब्लेम कितें जाला आता फिशरीज जे लायसन्स आमकां न्यू लायसन्स मेळना पूण ते म्हणटा कितें यू हॅव टू बाय द ओल्ड VRC वीच इज वेसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. आता बोट्यो वाडना बोट्यो वाडून दिना कित्याक आमचो सरकार जे फिशरीज जे सांगता पूण प्रॉब्लेम कितें ज्यो आयज बोट्यो हांगा घेयल्या त्यो आता जावं ते पणजे वास्को जावं आमचे नॉर्थाक आनी खंयचो सो थंयचो चड VRC घेतल्यात. जे बोट्यो जे एबंडनमेंट बोट्योच ना पूण VRC त्यो VRC आसा बोट्यो ना पूण जायत्यो भायल्यो बोट्यो हाडल्या खंयच्यो कर्नाटकाच्यो आनी ह्यो VRC खाण हाका लायल्या ह्यो बोटीक आनी हांगा बोट्यो वाडल्या आमचे बेतूल जेटी. आज हांव उबो आसा थंय ही न्यू जेटी म्हाका दिसता ही एटलिस्ट 4 to 5 years जाले आज पर्यंत इनॉग्रेशन जावंक ना कांयच ना. आनी त्यो आमी लास्ट 2-3 सीजन जाले हे कंप्लेन करीता की हांगा स्क्रॅप बोटी हेतून दिसता स्क्रॅप बोट्यो अजून आसा. सरकार कितें करता फिशरीज डिपार्टमेंट फकत येता नोटीस्यो मारता. हे नोटीस मारून हेजेर कांय एक्शन कांय जायना कित्याक सगळे तुमी पयला आसले तुमी गेले पावटी आयिल्ले थंय सगळे नोटीस मारले वॉर्निंग दिल्ली तर हे नोटीस्यो काडल्यो सगळ्या बोटकारां जे स्क्रॅप बोटी आनी जायत्यो स्क्रॅप बोटी आहा तेंचे VRC ना कांय ना. हे ज्यो नोटीस मारता ते कोणाक मारता ते खबर ना कोणाक नोटीस मारता ते आमकां खबर ना कित्याक जे जायत्यो बोटी आहा तांचे ओनर सुद्धा ना. आता आमकां कळोन येयले जायत्यो बोटी हांगा हेज्यो कर्नाटकाच्यो आहाय म्हण हू इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक एक्शन ऑन दीज बोट्स कित्याक ह्यो ज्यो बोट्यो कर्नाटकाच्यो हाडल्या ते VRC ना कांय ना आनी हो स्क्रॅप हो 200 मिटर्स हो येदो व्हडलो जेटी आसा इट हॅज नॉट बीन युटिलायज. हिंगा फिशिंगाचो ह्यो म्हण डेंगी आतां आयल्या हो म्हाका दिसता हो स्क्रॅप जेटी जाल्या. एक हॉस्पिटल कशें हांगा जाला हांगा इवन ड्युरींग सीजन टायम तुमी आयल्या हिंगा नेट आसता स्क्रॅप गार्बेज देर इज नो मेंटेनन्स अँड फिशरीज डिपार्टमेंट इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस बिकॉज हे आमकां आश्वासनां दीत आसता. आनी म्हाका दिसता फिशरीज मिनिस्टर आज पर्यंत म्हाका दिसना तो एक कुडबोण जेटीचेर पावला म्हूण म्हाका दिसता हेणे फिशरीज निलकंठ हलनगरान एक दीस येवन विजीट मारची कित्याक जे हो फिशरीज मिनिस्टर एका खबर दिसना एक कुडबोण जेटी हे परिस्थितीन आसा म्हूण. सो हांव मागता फिशरीज डायरेक्टर तशेंच फिशरीज मिनिस्टर हेजे एक्शन घेवचे ज्यो स्क्रॅप बोटी आसा ह्यो हांगाच्यो काडच्यो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.